जुआंव सी. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उपरांतल्यो घडण्यो. रिती समाधी. चॅप्टर 20. सातोल्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं अजून कालोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घातला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी ओडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओळी पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओळी आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो. आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओळी सरशें दवरलोलो न्हय, पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलोलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी भावार्थ धरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणें तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आसलो म्हूण ते अजून नकलो आसले. उपरांत शीस घरा परतले. जेजू मागदालाचे मारयेक दिश्टी पडटा. पूण मारिया समाधी लागीं भायर उबी रावन रडटाली. आनी रडटना ओडोव घालून समाधींत पळय जाल्यार धवी आंगावळी न्हेसलेले दोग देवदूत तिणें पळयले. जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घातला तो हांव नकळो. अशें म्हणल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय जाल्यार तिणें जेजूक थंय उबो आसलो तो पळयलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घातलाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळोन जुडेकारांचे भाशेन ताका म्हणलें, राबुनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा सोशी चडूंक ना. म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मागदालाची मारिया गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. तेच सांजे म्हणजे सातोल्याच्या पयल्या दिसा शीस जमलोले आसले थंयची दारां जुडेवांचे भिरांतेन बंद करून दवरलोलीं. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मोदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयलीं. सोम्याक पळयोवन शीस खुशाल जाले. नव्यान जेजून तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. जांकां तुमी तांच्या पातकांचें बोगसणें दितात, तांकां देव त्या पातकांचें बोगसणें दिता. आनी ज्या पातकांचें बोगसणें तुमी आडावन दवरतात, त्या पातकांचें बोगसणें देव आडावन दवरता. जेजू आनी तोमास. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोंवलो म्हणलोलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हातांचेर हांवें खिल्यांची खुणां पळयल्या शिवाय आनी खिल्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्ल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशींत घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर आयलो आनी तांचे मोदें उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें,
तुजें बोट हांगा घाल, हे पळे आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें भावार्थ नासलोलो जावं नाका, पूण भावार्थ दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय म्हूण तुवें भावार्थ धरलोय. पळय नासतना भावार्थ धरतात तीं खरेंच भागी. ह्या पुस्तकाची पयली सोंपणी. ह्या पुस्तकाचो हेतू. जेजून शिसां उजीर केल्ल्यो आनीक जायत्यो खुणा ह्या पुस्तकार बरोवन दवरूंक नात. पूण जेजू खरेपणी क्रिस्त आनी देवाचो पूत म्हूण तुमी भावार्थ धरचे खातीर आनी भावार्थ धरून ताच्या नांवा वरवीं तुमकां जिवीत मेळचें पासत, ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात. देवाचें उतर हें.